म्हज्या भयणीन भावनो एका तत्वज्ञानान अशें सांगलेलें आसा म्हणजे फिलॉसॉफर टू सी क्लियरली अँड टू रिस्पॉन्ड एक्युरेटली. म्हणजे आमची वीस तर सारकी आसत जाल्यार आमच्यान तो प्रतिसाद दिवंक जाता सारको पळयतो. आतां आमचे दोळे सारके आसात, सगळे आमी पळयता, पूण कशे भाशेन आमी पळयता थंयसर आमी आमच्या मनांत कितें चलता तें पळोवंक जाय. आमी तर जेन्ना वकलां लायता ती वकलां तो तांबडी आसत ताचो हे रोंग तांबडो आसत जाल्यार सगळे आमकां तांबडे दिसतले न्हय. पांचवे आसत तर म्हणजे ग्रीन आसत तर सगळें ग्रीन दिसता. ते भाशेन त्या रोगां प्रमाणे आमकां सगळें दिसता, पूण आमचे दोळे सारके आहात न्हय. पूण ते घातल्या पळय ते आमचे वीस बदलता. तेच भाशेन आमच्या मनांत जी चिंतना ज्यो येवजणी आसात त्यो आमचे पळप बदलता. देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली आसा, पूण पळयात आमी कशे भाशेन एकामेकाक पळयता. लैंगीक दृश्टिकोनांत म्हणजे सेक्शुअल, ही बायल हो दादलो तांकां आमी ते भाशेन पळयता. आस आसता आमच्या काळजांत. कित्याक लागून? कित्याक आमच्या मनांत तसली चिंतना आसा. आमी तर देवाक एकवटून जियेलेली जाल्यार आमची वीस ही बदलतली. कोण बदलता ती? देव बदलता. देवान आमकां हे भाशेन केलेली आसा, पूण ह्या कारणाक लागून न्हय, पूण आमी ताचे सरशी एकवटून एकामेकाक तो आमकां पळयता ते भाशेन आमी पळोवंक आनी ताचे सहकारी जावंक, ताका आमी सहकार करच्याक, ह्या संवसारांत बरे भाशेन जियोवच्याक ही वीस्त तो आमकां दिता. ताका लागून आमी देवा कडेन मागया. पयले वाचपान आमकां दाखयलां कशे भाशेन जे फुडारी आसलेले तांची वीस सारकी नासलेली आनी ताका लागून ते लोबाडी करताले, दुसऱ्यांक फसयताले आनी दुसऱ्यांक चेपून दवरताले. गरिबांक ते बिलकुल बरें करिनासलेले. तेन्ना घडलें, पूण आयजूय तशेंच घडटा. आमी आपलेपणानूच जियेता. जे कोणेन सारकें कितें करूंक जाय तें करचें आसतना ते आपलेच पळयोवन आसात. आनी आमी हें जाणो आख्या संवसाराक तशेंच चलता. हिचूर म्हणून वतले ते सगळी गिरेस्तकाय, पूण तशी आस आसा आनी ताका लागून हेरांक वायटपण करतात आनी हेरूय तेच भाशेन मागीर वागोवंक लागता. हें सर्गेचें राज न्हय. तर आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां, देव आमकां सांगता आमच्या काळजांत, म्हणजे भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान आमच्या काळजांत तो फुटफुट्टा आमकां सांगता तें आमी आयकूंक ना आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवितूय आमी चलोवंक ना. कित्याक लागून? कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्यान सोंपेपणी चलोवंक जायना. पूण ताका तर आमी एकवटून रावत हें सगळें सोंपें जाता. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी या आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक खोटाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडलू म्हजें ओजें, हें ताणें आमकां सांगलां. पूण हें घडोवन येवच्याक आमी ताच्या एकवटान रावंक जाय. आनी तो एकवट कसो? बावतिजमा वरवीं आमकां तो एकवट मेळ्ळलो आसा, पूण फकत तो आमी जियोंक जाय. आनी जियोवच्याक जाय जाल्यार आमचें खोटेपण आमच्या चिंतनांनी भावनांनी आसा तें आमी देवा सुरशी धरूंक जाय. तो आमकां सुटका दितलो. ताचें रूप आमचें सगळें उदीक घडोवन येतलें प्रत्येक सुस्काराक. जेजू 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 म्हणून ही चिंतना भावना कितेंय आसूं ती ताच्या नांवान भायर काडया. ताचें दवरली की तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. हे भाशेन सगळे सांता भक्तांनी आपलें जिवीत जाल्लें. आयज ही हांवें तांबडी वस्त्रां घातल्यात. कित्याक लागून? सांत लुसी म्हणजे तिचें जिवीत देवाच्या एकवटान परजोडीत आसतालें. ती एका ग्रीक व्हडल्या दर्जाच्या
गोराब्यान जल्मली, पूण हिचोर सिरक्यूस म्हणटा पळय थी सिसिलियाच्या गांवांत इतालियाक. तिचो पाय बेगी मेलो आनी तांचे कडेन खूब मोलमत्ता आसलेली. आवय तिची क्रिस्तांव आसलेली आनी तिणें तिका क्रिस्तांवपणांत वाडयली. पूण तो मेल्या उपरांत तिणें तिका एका चेड्या लागीं म्हणून हितू हात मागलो ताचो. पूण हो चेडो बरो नासलेलो, तो क्रिस्तांव नासलेलो. आनी तिणें कितें केलें, मांय कडेन मागलें, मांय म्हजी पळय जी मोलमत्ता आसा ती म्हाका दी, हांव गरिबांक वांटटां. आनी गरिबांक ती वांटूंक लागली म्हणून हो चेडो एकदम रागा बरीत जावन तिका सोडली. आनी ताणें तिका तो पळय एम्परर आसलो डियोक्लेशियन, ताच्या वांगड्यांक सांगलें. ताणें तिका धरली आनी क्रिस्तांव म्हणून खूब पिडापीड दिवंक तिका येवजिलें. पयले सुवातेर तिका एका प्रॉस्टिट्यूट घरांत व्हरोन नागडी केली आनी म्हूण लागले करात तुमकां कितें जाय तें. पूण ती मागण्यांत रावली, कोणेंच तिका हात लायलो ना. एकलो चेडो आयिल्लो लागीं, तो सारको ताचो कितें आर जावन तसोच पडलो. मागीर तिका उज्यान लासूंक येवजिलें. सगळो उजो घातलो तिचे भोंवतणी, पूण तिका उजो लागलोच ना. रागार जावन तिका तोर्सा दीन गोमटेनूच ती तोर्सात घातली आनी तिका हे भाशेन मारली. ती फकत 21 वर्सांची आसलेली. आमी जाणो 21 वर्सांची आमी सगळ्या जाणांक म्हणटा आतां ती पिरायेन आयिल्ली आसा पळय. तिचें जिवीत तिणें फकत जेजूक भेटयलें आनी हे भाशेन ती जियेली आनी मेली जेजू पासत. दर दिसा आमकां असलीच संदी मेळटा जेजूच्या एकवटान रावन दुसऱ्यांक बरें करूंक, आनी आमचेर जें पिडापीड येता आमी बरीं आसा म्हणून तें जेजूच्या सांगाता दुसऱ्यांच्या साल्वासांवा पासत आमी तें ओपून दिवंक. भयणीनो भावनो, हे भाशेन आमी खूब जाणां जियेता. आमी देवा कारकां दिवया, पूण आनिकूय खोलायन जिवच्या आतां आमी थोडो वेळ आमच्या हात अशें उलटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचें सगळें येता, ताका आमी पत्करया, ताचें आयकोया आनी ताच्या उतरां पोरमणें आमचें जिवीत ताचेच कृपेन बरोवन जियोया. जेजू, आमचें सगळें जिवीत आतां आमी तुका ओपून दिता. बरें आनी वायट आमचें सगळें आसा तितलेंय तुजेर दवरून तूं आमकां तातूंतली सुटका दी. बरें तें अदीक वाडय आनी वायट आहा तें काड आनी तुज्या सांगाता हो दीस सारूंक आमकां मदत कर.